सनबर्नाच्या प्रकरणा उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकरांचे पेडणेच्या पंचायती वेले वर्चस्व उणें जावपाक लागला। दारगळे कोरगांवा उपरांत आतां चांदेल पंचायत आमदाराच्या हातांतल्यान गेल्ले जमा। तिनूय पंचायती भाजपच्यो। चांदेल पंचायतीचो सरपंच आनी पेडणे भाजपचो गटाध्यक्ष तुळशीदास गांवसा आड अविश्वास थाराव हाडूंक आमदारान सांगलो म्हूण अविश्वास थाराव हाडपी पंच उलयले। पडलो म्हटल्यार आतां पळय येदोळाक सांगलें आमचे हा मागीर सामान्य मांडणी बाई आमचो वयर मेरेन आसा तो तेच्या हात वयर मेरेन आसा आमचे हा आमदारा मेरेन वयता। सो खंय तरी आमकां आमदाराचें आयकचें पडटा न्हू। अशें जाता आमी पार्टीकूच काम करणारे म्हणून आमकां अशें मातशें अगेन्स्ट थाराव घेवपाक आमदारान सांगलेलो। हय सो कित्याक आमदारान सांगलेलें की अशें करया आमी आमचें आनी कितें त्या भायर आमचें चलना न्हू आमदार आमचें चलना। फाटले कांय दीस खंय पंचांक लिपयिल्ले आज बावन्सरांच्या प्रोटेक्शनाक तिनूय पंचांक हाडिल्ले। मात पंचायतीन वचचे पयलींच गांवसाच्या समर्थकांनी एका पंचाक उखल्लो। ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर आदलो आमदार बाबू आजगावकरान प्रतिक्रिया दिल्या। जी दादागिरी चल्ल्या बॉन्सर बिन्सर हाडून हय आणि पंचायतीक कंट्रोल करप असली दादागिरी हांव 4 फाटी इलेक्ट जालो थंय पण असलें केन्नाच आमी करूना। पंच मेंबर म्हणटा ते लोकशाही भितर निवडून येता, लोकशाही भितर तांकां ठरोवपाची फूल जबाबदारी आहा हय आणि त्या भाशेन ते ठरयतात। हय कोणाकय दामून दवरपाचे आणि तांकां बॉन्सरा मार्फत तांकां दादागिरीन हाडपाचे ते गांवचे लोक पचून घेयना। आज ते गांवच्या लोकांनी दाखवून दिला। मजगती असले राजकारण हांव करिना, अविश्वास थाराव पंचांनी हाडलो, भितर म्हजे कांय ना, आमदार प्रवीण आल्लेकर उलयलो। पळय हांव जे पळय आतां पंचायत लेवलार असले बाउन्सर बिन्सर हाडपाचे हांवें केन्ना थंय विचार करूंक ना आनी केन्ना करचोय ना। असले म्हाका नाकाल्ले करपाचे ना। कित्याक जे पळय आयज ताका पद दिल्लें पळय तेणी सांबाळून दवरूंक जाय आसलें। जे आयज तो मंडळ अध्यक्ष आहा ते बी तेणी सांबाळून दवरूंक जाय। कित्याक अशें नाकाल्लें हें करचें न्हू तेणी, कित्याक हे आमच्या पार्टीक मार बसता आनी हे आमच्या पार्टीचें नांव खराब जाता। ताका लागून तेणी विचार करचो, हेजे फुडें वचून कितें करता जाल्यार विचार करून तें करचें। म्हजें आनी कांय म्हणणें ना ताका हांव इतलेंच सांगूं सोदतां। जो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घे आनी बऱ्या भशेन राव आनी तुका जाय जाल्यार तूं सरपंच पद तें फुडें कंटिन्यू कर, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना तेजे बद्दल। थळाव्यांनी अविश्वास थाराव हाडपी तिगांतल्या एका पंचाक उखलिल्ल्यान सरपंचा विरोधात अविश्वास थाराव आशिल्लो तो बहुमत ना म्हूण भायर मारलो। जो कितें आमचो पयलीं कार्यकाळ ठरलेलो पळय आमदारच्या हातून तसोच तो फुडें चलतलो। ताचे कडेन 5 म्हयने आसा, त्या प्रमाणे कितें आतां 5 म्हयने कार्यकाळ करतलो आनी मागीर आमचें जें त्या प्रमाणे सगळो आमी कार्यकाळ फुडें वयतलो। तातूंत कांय बदल जावचो फुडलो सरपंच कोण आसतलो मागीर? प्रोजेक्ट बरें ताजे पयलीं चलतलें त्या प्रमाणे फुडें कितें आतां जातलो कार्यकाळ। 2.5 वर्सांक मागीर तो जें कितें जाता पण आमी फुडें वयतलीं। कित्याक आमचें कशें सांगता आमकां एक पंचायत हितून आमकां कांय स्वार्थ ना। लोकांची सगळ्यांची कामां जावंक जाय, विकास कामां जावंक जाय आनी गांवचो विकास हो आमचो प्राधान्य आसा। पूण आमी टीम म्हणून काम करता, जें कितें घडलें आसता तेका आमचो कांय म्हणजे हें ना बरोबर। सो तांकांय खबर आसा म्हजो स्वभाव, ताणें तुमकां सांगलें आहा आनी हेच्या फुडें आमी सगळे मेळून जो असो गांव विकास जाता ते पळोवन आमी फुडें वयतले। मजगती आता चांदेल पंचायतीच्या प्रकरणा उपरांत पेडण्यात भाजप विरोधात आमदार अशें समीकरण जाला। प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार आनी मकबूल माळगीमणी।